नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या लंच टायम न्यूजाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो हेडलायन्स. अंदू वर्सा मे म्हयन्यात सुमार 242 रस्ते अपघातांची जाली नोंद. ह्या भिरांकूळ रस्ते अपघातात वट्ट 22 जाणांक आयलें मरण. शेळपे 100 MLD सालावले उदक शुद्धीकरण प्रकल्प इंटरकनेक्शनाच्या कामाक लागून 29 जूनाक पुरायपणान दवरते बंद. 30 जूनाक दक्षिण गोंयांत जातली मर्यादीत उदका पुरवण. वेर्णा पुलिसांनी सांकवाळ जुवारीनगर वाठारांत घातली धाड. 1,36,000 गांजो गेलो जप्त. झारखंडच्या दादल्याक केली अटक. उद्देगीक आनी व्यावसायिक एलपीजी गिरायकांक व्हड थाकाय. सरकारान नॉन डोमेस्टिक पॅक केल्या. एलपीजी पुरवणाचेर आशिल्ले सगळे क्षेत्रीय निर्बंध उडयल्यात काडून. अस्तंत आशिया संकश्टा पयलींच्या पावंड्यार पुरवण परतून केल्यात सुरू. वास्को न्यू वाड्यार एका घराचेर रातच्या वेळार अचकीत कोसळ्ळे पाखे. ह्या घडणुकेंत कोणाकूच जावंक ना दुखापत. घराचें जाला पुरायपणान लुकसाण. आनी गोंयभर शुक्रारा वेगवेगळ्या कार्यावळी सयत व्हडा उमेदीन मनयलो मोहरम. करबला शाहीद जाल्ल्या मोहम्मद पैगंबराच्या नातवांची केली याद. मुस्लीम भावांनी सरबताचो आस्वाद घेवन केली नव्या वर्साची सुरवात. आता खबरो विस्तारान. शेळपे हांगासरलो 100 MLD सालावले उदक शुद्धीकरण प्रकल्प इंटरकनेक्शनाच्या कामाक लागून 29 जूनाक पुरायपणान बंद दवरतले. हाका लागून 30 जूनाक दक्षिण गोंयांतल्या जायत्या वाठारांत उदका पुरवण मर्यादीत जातली. हातूंत सावड्ड्या, केप्यां, कुंकळे, कुडतडे, मडगांव, फातोर्डा, शिरोडा, नुवें, कुठ्ठाळे, दाबोळे, वास्को आनी मुरगांव ह्या वाठारांत उदका पुरवण मर्यादीत आसतली अशें कळटा. जाल्यार 160 MLD सालावले उदक शुद्धीकरण प्रकल्प सदचे भशेन चालू उरतले अशी माहिती संबंदीत खात्यान दिल्या. उद्देगीक आनी व्यावसायिक एलपीजी गिरायकांक व्हडली थाकाय. केंद्र सरकारान बिगर घरगुती पॅक केल्ल्या एलपीजीचेर आशिल्ले सगळे पुरवण निर्बंध काडून अस्तंत आशिया संकश्टा पयलींच्या पावंड्यार पुरवण परतून सुरू केल्यात. बल्क एलपीजी पुरवणूय 50% मेरेन परतून मेळ्ळ्या. एलपीजी पुरवणाची परिस्थिती सुदारल्या उपरांत हो म्हत्वाचो निर्णय घेतला. पणजेंतल्या ईव्ही चार्जिंग स्टेशनाची त्रुटी बिरेस्तार मेरेन दुरुस्त जावंक नाशिल्ल्यान केटीसीएलाचे 6 बस मार्ग पुरायपणान बंद केल्यो. जाल्यार प्रवाशांक असुविधा जावची न्हय म्हण 8 मार्गाचेर डिझल बशी सुरू केल्यो. मात बिरेस्ताराच ईव्ही चार्जिंग स्टेशनाची कर्मचाऱ्यांनी झुजा पावंड्यार काम करून सांजे 6:30 मेरेन हो प्रश्न तडीक लावन प्रवाशांक थाकाय दिली. फिफा फुटबॉल विश्वचषकात अजाबीत विजय घडलो. इक्वाडोरान 2-1 अशी जैत मेळोवन जर्मनीक चकीत केलो. फाटी पडून लेगीत उमेदीन परतून येवन इक्वाडोरान जैत काडून घेतलो आनी ई गटाच्या निमाण्या मॅचीत आपली ताक दाखयली.
चिखली कोळवाळे कृष्णा नायक हाच्या खून प्रकरणातले दोग फरार दुबावीत निमणे शरण आयले। या दोगांयकूय दुबाविताक कोळवाळ पोलिसांनी अटक केल्या। या खून प्रकरणात यान पयली चिखली वाठारांतल्या क्रिस्तोफर पॉल आणि नांदोडे वाठारांतल्या प्रतीक गांवस या दुबाविताक अटक करून तांकां 8 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्ली। गोंयभर वेगवेगळ्या कार्यावळी सयत शुक्रारा मोहरम मनयलो। या निमतान मुस्लिम भावांनी सरबत वाटून शाहीद जाल्ल्या मोहम्मद पैगंबर हांच्या नातवांची याद करून एकचाराचो संदेश दिलो। मोहरम हो इस्लामिक कॅलेंडरांतल्या पयल्या म्हयन्याचे नाव। या म्हयन्यात इस्लामाच्या नव्या वर्साची सुरवात जाता। मोहरम म्हयन्यात हजरत मोहम्मद पैगंबर हाचे नातू हसेन आणि हुसेन हे दोघूय करबल्ला हांगा शहीद जाल्ले। तांच्या यादी निमतान मुस्लिम भाव या दिसा दुःख उक्तायतात। जाणटे तशेंच नेण्ट्यांनी आपली हजेरी लावन सरबताचो आस्वाद घेतलो। ये तमाम नज़र नियाज सौदाए करबला रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की तरफ मंसूब है। परवरदिगार आलम इसे अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। परवरदिगार आलम यहाँ पर जितने भी लोग हाजिर हुए हैं उन सब पर अपना खास फज़ल व करम नाज़िल फरमाए। मौलाना मुहम्मद अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुन बिल इबाद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। परवरदिगार आलम पहली मुहर्रम से लेकर अब तक जितने भी लोगों ने मजलिस इमाम हुसैन के सजाने में दामे दिल में कदमे सुखने हिस्सा लिया, परवरदिगार आलम उन सब की कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। और ये यौम आशूरा जो है पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में अदब व एहतराम के साथ आज मनाया जाता है। और इसकी वजह ये है कि इमाम हुसैन आज शहीद हुए थे और उन्होंने हक की खातिर अपने अहले कुंबा को और ख़ुद को कुर्बान किया। हक की खातिर यजीद के हाथ पर बैत न करते हुए इस्लाम की बका के लिए उन्होंने सब पूरे ख़ानदान की कुर्बानी दी और इस्लाम का बोलबाला किया। आज इसीलिए पूरे कौम के लोग जो है पूरी दुनिया में अदब एहतराम से कबीले शरबत और नियाज़ व इकराम का इंतज़ाम करते हैं। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत। नुवे प्रकल्प सर्वेक्षण वादात एक नवो मोडण आयला। समाज वावुरपी फिडल पेरेरा हांणी कार्यकर्त्यांच्या शिष्टमंडळा वांगडा एसटीपीओ सिद्धांत शिरोडकराक मेळून नुवे सरपंच फ्रेडा डिसाचेर दाखल केल्ले कागाळीचेर बेगोबेग एफआयआर नोंद करपाची मागणी केली। पेरेरा आड पयलीच केस नोंद जाल्या उपरांत सरपंचाचेर अजून कारवाय कित्याक जावंक ना असोय प्रश्न शिष्टमंडळान मांडला। पुलीस चौकशी पुराय जातकच योग्य कारवाय करतले अशें आश्वासन एसटीपीओन दिला। काय केलो आमचे पुलीस बाय दलाचेर आमी 2 दीस पयलीं पुलिशेक सांगलें गिवींग यू 2 days आनी पीआय सांगलें 2 दीस दिता तुका आमी वी वॉन्ट एक्शन अगेन्स्ट द सरपंच फॉर डुईंग वॉट शी डन रॉंग। सो आयज आमी एक्चुअली येयलो एसपी मेळपाक सरपंच जस्टीस दिवपाक। आय स्टँड कनेक्टेड टू फिडॉल। वी आर नॉट आस्किंग यू फॉर हेल्प एसपी साहेब, आमी तुका हेल्प मागनाय। वी आर आस्किंग फॉर जस्टीस and justice for Goa and for Goa. So you have to give us justice. किती आगू तुका justice मागता हांव? First and foremost, हे जे जाला a public servant is attacking a fellow activist or a common man. Right? Tomorrow anybody can get attacked by so and so elected representative. आमची बिराद हा कित्याक आमी झगडटाय, आमगे आवाज बंद करपाक जायना तुमकां। These fellow elected representatives, they are public servants. You all should do your public job and do it in the right way. What way? If you all want to do an inspection, you could pass inspection. You could pass by informing the locals. जे हाटे उभी आहे ना, त्यांनी सांगले सारखं आहे सांगाय। तुम्ही सांगनासतना तुम्ही मुखार सोडताय आणि मागीर तुम्ही एलिगेशन घालताय that is stopping you from your work. I was not present over there, but
द मार्क्स द वूंड ते जे घाव जाला इस्पितळाचेर ते आमकां दिसता पडटाय तेजेर म्हाका वाटता की हे जे सरपंच आहा ती नुवें गोष्टीची ते रॉंग गेलो आहा. PI was okay with what I bought the complaint and म्हणपाक लागलो बट मुगे कितें क्वेश्चन PI म्हणटा आपण कोतलो गिव मी टायम म्हणटा टायम कितें जावो एक गजाल दुसरी कितें जेन्ना तेणे कंप्लेन केलें रोखडें रेजिस्टर जालें आतां टायम कितें जावो FIR रेजिस्टर को खबर को NC दितूंक वाय शूड आय टेक एन NC रिजन आसपा जाय NC दिवपाक. तिसरी गजाल आतां SP सांगून गेला बिकॉज आय ट्राय टू हेल्प यू don't worry but I want to take a legal opinion at legal opinion ani to kit ha when everything is projected how SP ko incharu solita kindly help me for telling you I mean to register an FIR because how to kotte kotha I should not be asking you but I'm telling you what in a manner that help me to get the FIR registered because it's clearly mentioned. तो मोठा विटनेस इतो याद की हाय विटनेस हु वाज प्रेजेंट देयर दे आर द हाउस ओनर्स व्हेन दिस थिंग वाज गोइंग ऑन. SP म्हाका सांगता गिव मी टाइम आय विल मेक अ पॉइंट. आय एम थँकफुल टू यू बिकॉज पयलेय बी म्हाका SPन जायत हेल्प केलें बडर जायते हेल्प केलें आनी ताका लागून मागीर पुलिसां लागून CMा लागून हांव कोलवालें उमगेन येयलें. आतांय बी मातशें हेल्प कोराय आनी जात जाल्यार आतांय उमगेन येवपाक जाल्यार रेडी आहा रे हांव बट हेल्प कोराय लिगली. And people of Goa, we are at crossroads today. If we don't rise now, if we don't rise by 2027, our generations will curse us. Our future is doomed. We have to rise in unison against this wholesale sale of Goa to the highest bidder. I am warning you that this place of ours, a peaceful place, a serene, beautiful green place, is being sold out to the highest bidders in this country. You know, Delhi is a gas chamber. And people from north consider this as heaven. And we are about to lose this. कुंभारजुव्या गोवा फॉरवर्ड पक्षाची महत्वाची बसका झाली. या बसकेक गोवा फॉरवर्डाचो सरचिटणीस दुर्गादास कामत, गट अध्यक्ष विक्रम परब आणि हेर हजर आशिल्ले. पक्ष संघटना घटमूट करपाचेर चर्चा जाली. फुडल्या सप्तकात कुंभारजुवा ब्लॉक समिती जाहीर करतले. आम्ही सगळे मिळून लोकां खातीर नवे कमिटमेंट आणि समर्पणान मुखार वतात अशें गट अध्यक्ष विक्रम परब हांणी सांगले. वास्कोच्या न्यू वाड्यार एका घराचेर अचकीत रातच्या वेळार पाके कोसळ्ळे ताका लागून वाठारांत बोळा निर्माण जालो. या घडणुकेत कोणाक दुखापत जावंक ना तरी घराचें लुकसाण जाला. मजगती वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हांणी घडणूक थळार भेट दिवन कुटुंबाकडे चौकशी केली आणि घर दुरुस्त करपाक शक्य तितली मजत मेळटली अशें आश्वासन दिला. या घडणुकेक लागून परत एक फावट वाठारांतल्या पोरण्या घरांची सुरक्षेचो प्रश्न उप्रासला. पावस सुरवात जातकूच खुबशे कडेन लोकांचे थोडी ओल्ड म्हणजे वाशे बी आशिल्ले ते पुसून कोलॅप्स जाली. आज आमी न्यू वाड्या भागान आमी आयिल्ले थंय एका घरान कोलॅप्स जाली. सुदैवान तांकां कोणाक कांय जावना ते देवाचें बरें मागपाचें आमी. पुढून रोखडेच म्हाका दिसता मामलेदारांची येवन तांणी ताजी पाहणी केल्या. ताजो एस्टिमेट जातलो. आमी CMI कडेन तांचे कडेन रिक्वेस्ट करपाक घालतले की CM रिलीफ फंडांसून तांकां दिवचें म्हणून प्रत्येक आमी तांकां कंट्रोल परत तांचें घर उबारपा खातीर जाता इतले बेगीन आमी सगळे प्रयत्नशील आसा. आनी हांगाच न्ही तर वेगळ्या वेगळ्या भागांत खंय लँडस्लायड जाता, खंय कितें प्रॉब्लेम जाता, कोणाचें घर कोसळटा, खंयचें दोंगरार आसा तें देंवता घर, ही सगळी आमी पर्सनली सगळे मॉनिटर करता. आनी ताजो म्हणजे खंय कितेंय जालें की आमी रोखडेच थंय पावन तांचो कितें सोल्युशन काडपाक. कित्याक आमी आमचो वास्को भितर खुबशे लोक जे आसा जे मिडल क्लास आसा तांचे कडेन झूक करून उबारप शक्य जायना. सो खंय तरी सरकाराचो हातभार लावन तांचें घर परत उबारप आनी तांची
गृहस्थी जी नॉर्मल आसा ती परत नॉर्मल लायनीर हाडप हो आमचो प्रयत्न आसा. पळयता आमी गव्हर्मेंट उलोवन फॉर्म बीन भरून पळयता कितें जाता तें करता म्हणटा. केन्ना डॅमेज जाले ते रातचे 12:30 सुमार अकस्मात कॉलेप्स जाले. अकस्मात सगळे न्हिदलेले मरे सगळे जळाम करून आपूणच पडला रे. एक राती घर कोसळ्ळे. ऑटोमॅटीक न्हिदले आसतना 12:30 सुमार तेंचे घर कोसळ्ळे. कांय कोणाची जिवीत अशी कांय जावना. एक बरी गोष्ट. आमच्या आमदाराक आमी जे इन्फॉर्म केल्या उपरांत आमदारान आतां सकाळी येवन घराची सर्वे बीन केलेली आहा. सगळे पयल्या विथ तलाटी आनी ऑफिशियल सगळ्यांक घेवन पयलेली आहा. आनी बेगीच्या बेगीन तांकां खाला कितें आहा तो आपूण आदार तांकां दिता म्हणजे हेल्प कितें आहा तें बेगीन बेगीन उठवता. आमी पावस ना म्हणून आमी देवा कडेन मागताले की बेगीन पावस येवचो. आनी जेन्ना पावस येयलो आयज म्हाका दिसता 3 दीस जाता ते आसा. आयज रातचे खंय तरी 12 सुमार आमचे बाय मयुरीन आमकां कॉन्टॅक्ट करून सांगलें की रातचे भर पावसान तेंचे नळे वाशे पिड्ड्यार जाल्ल्या कारणान तो मेन भाग जो फुडलो भाग आहा तो अख्खो कोसळ्ळो. आनी तरी सुदैवान कोणाक कांय जावं ना. ताका देवाची कृपा की ती सगळी भितर आसलेली कित्याक दिसाची सगळी भायरूच आसता हांगासर. दिसाचें समज कितें वायट बरें घडलेलें जाल्यार कोणाक कितें इंजरीस जावंक शकतालें कितें वायट बरें जावपाकूय शकतालें. सो पयलीं म्हणल्यार देवाची कृपा की तें जावं ना. आनी तशेंच आतां आमदाराक कॉन्टॅक्ट केले. आमदारान इमिजिएटली मामलेदाराक इन्फॉर्म केलें. तलाटीक धाडून तेंची इन्स्पेक्शनूय केलां जाता. आनी तांकां सांजचे 4 म्हटल्यार कितें तरी इमिजिएट रिलीफ आमदारान सांगलां की आपूण स्वता मामलेदारा कडेन उलयतलो. तेज्या भायर सीएम रिलीफ फंडाचे अंडर तांकां थोडो फार कितें हेल्प करूंक शकता पळय तें तेणी करता म्हूण सांगलां. आनी तेंची परत तेंची जी घरग्रस्ती सारकी चलची नॉर्मल म्हणटा तशें जावची हेजे प्रयत्न आमी सगळे मेळोन करतले. शिरसय आशिल्ल्या गणपती विसर्जन तळ्याची बातमी गोमंतक टीव्हीन केल्ली. तळ्याची अवतिकाय जावन उदक बुरशें जाल्लें. कितलेशेच फावटी संबंधीत यंत्रणेन कागाळ करून लेगीत तळ्याचें कांयच काम जालें ना. कांय दिसांचेर चवथ पावल्या आनी तळाचे नितळसाणीचें काम जावपाची अत्यंत गरज आसा. देखून थिवीचे जिल्हा पंचायत वांगडी निलेश कांबडी तशेंच थळाव्यांनी हें काम हातांत घेतलां. पयलीं म्हणजे सगळ्यांकून पयलो हांव थँक्स तुमकां म्हणटा की ही जी पेंडींग जे काम आसलें हे तुजेच म्हणजे एक्चुअली तुवें रिपोर्ट केल्लो पयलो हो की हांगा हे तळे अशें आसा. आमी खूब वर्सां जालीं हांगासून सांगितलें आहा. गव्हर्मेंटाकूय सांगता सगळ्यांक लोकल बॉडीक आमचे सांगताले की बाबा हे तळे मातशें साफ करून घेवया. कित्याक हांगा 70-80 गणपती आमचे एवरी इयर हांगा बुडयता. आनी दिसान वर्सान 10 गणपती वाडटा. सगळे हांगा हाडून बुडोवप भितर कोवच्यो आनी कितें माती वगैरे सगळें आसलें भितर. तुमकां खबर आसा कशें आसलें. स्पेशली हांव थँक्स म्हणटा आमच्या महिला मंडळाक. जी महिला मंडळ म्हाज्या फाटीक लागली आनी येवन म्हाका म्हणटाले आमकां तळे ह्या फावटी साफ करूं जाय. जी हांव चिंततालो म्हाका तेंचो सपोर्ट गावलो की बाबा हें करया आमी म्हणून. सो त्या प्रमाणे आमी हे तळे साफ करपाक स्टार्ट केले. सेकंड थींग सगळ्यांकून इम्पॉर्टंट म्हणजे सांगपाचें म्हणजे तुका तळे जे आहा न्ही आमी ते एनओसी कम्युनिटी कडून घेतले. कम्युनिटी म्हाका विदीन एक लेटर तेंच्यांनी खंयतरी म्हाका एनओसी दिली की बाबा हे तळे तुमी जाय तशें साफ करून घेयात. कित्याक तांकांय कळटा की बाबा हे गणपती विसर्जन हांगा करता. आनी त्या कारणाक लागून हांव तांकां कम्युनिटी एटर्नी प्रेसिडेंट हांकां सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा सगळे कम्युनिटी. सो त्या प्रमाणे आमी आतां काम चालू केल्लें आसा. आनी हांव होपफुली मागता की बरेंतले बरें हितून साफ जावन तळे आमकां मेळचे. आनी तशेंच हांव लोकां कडेन आमच्या शिक्षे लोकांकूय सांगता की चलता वयता येता हांगासून कचरो मात तितून उडोवं नाका. हे आमी अशें साफ दवरया. आतां पळयताले हांगा तळेचे साफ करता. हे तळे साफ करपा खातीर आमी 2 वर्सां पयलीं अशेंच एक टेंडर काडलेलो आनी तळे साफ करपाक आमी प्रयत्न करताले. त्या वेळार आमकां कोणी तरी खूब जाणां अश्यो आडमेळी हाडल्यो आनी ते तळे साफ करपाचे वेळार ते उरले आनी तरी आमी साफ केल्लेच ते. पूण हे तळे आतां जे आसा ते वर्सांनी वर्स तळे हांगासर आसा म्हणजे गांवचे सगळे गणपती हांगा बुडयतात. ते सगळे ते गणपती हांगा जाता. आनी हे तळे इतले तेन्ना ब्युटिफूल म्हणजे इतले सुंदर आसले. ह्या तळ्यान ल्हान आमी आमच्या ल्हानपणान हांगा न्हाताले बी. इतले तळे नितळ आसले. पूण आतां अशें जालां की ह्या तळ्याक कोणी एक तर उदक भरून रावल्या कारणान जावं हे सायडीक जी शॉपां जी आसात ती शॉपांनी घाण उडयल्या कारणान सगळे हांगा तळे आतां हे हळशीक जाल्ले आसा. हांव आयज आमचे शिवसेना झेडपी मेंबर जे आसा निलेश कांबळे हाका धन्यवाद दिता आनी तेचें अभिनंदन करता की तेणें इतली इनिशिएटीव घेवन आतां हे तळे साफ करपाक प्रयत्न करता. आमी ट्रॉलराचो आंकडो उणो करिनात. फक्त शिस्त हाडपा खातीर ट्रॉलर धन्याक नेम पाळचे अशें सांगता अशें नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हणकराचें म्हणणें. पावसाळ्यांत नुस्त्याचो दर्जो आनी नुस्त्याची फॉर्मेलिन चांचणेची जापसालदारकी एफडीएची आसा. खारेवाडो जेटी विशीं एमपीए वांगडा खासा बसका आपयतले आनी जेटीच्या विस्तारा पयलीं खारेवाडो हांगच्या घराचें पुनर्वसन करपाचो निर्णय घेतले अशें मंत्री हणकार सांगता. आयकात. रजिस्ट्रेशन कॅन्सल म्हणजे गव्हर्मेंटाक बोटी कमी करपाची ना.
बोटी असल्या कारणान बोटींनी आपले जे नॉब्स आसा लायसन्स आहा सी आहा हे तेंच्यांनी करपाक जाय. कारण आज फाटीं एकदां तुमकां खबर आसतली काणकोणची बोट कारवार गेली. आमी हें दिलें इंस्ट्रुमेंट दिला ते आमकां ट्रॅक करून गावता. सो ते व्हरना हे व्हरना जाल्यार लोकांक माहिती जाता गव्हर्मेंटाचेर वता. म्हणून आमी ते सगळे रुल्स रेग्युलेशन तेंच्यांनी फॉलो करता. ते फॉलो केल्या परिणाम म्हणून हें आसतलें. कारण थोड्यो आतां हे आहा जेटीज तेंच्यांनी परमिशन दिल्लें जाय. थोड्या अनऑथोरायज लायसन हें परमिशन नासतना जेटीचे करता हे आमचे लँड तेंकां आमी ऑलरेडी नोटीस करता त्यो बंद करता. कारण आमकां रिकॉर्ड गावना. डिपार्टमेंटा कडेन आनी जेटी रिकॉर्ड जाय म्हणजे फॉर दॅम ओनली तेंच्या खातीरूच. सो बेसिकली टू ब्रिंग डिसिप्लिन आणि बोटी कमी करपाच्यो म्हूण काडूंक ना. बोटी ते मेनटेन करून तेंचे विशय आसूंक जाय बाकीचे गोश्टी आसूंक जाय हे तेंचे कडेन ना. जेटी पळय आहा ती MPAन ऑलरेडी कितके वर्साचो प्रयत्न गेल्या 2 म्हयन्यान हांवें MPA चेअरमॅना कडेन मिटींग घेतली. तेन्ना स्टेक होल्डरूय आसले. तांकां आमी फूल सपोर्ट दिला. जी घरां पळय काडपाक नवी बांदतली रिहेबिलिटेशन बांदून तांकां आमी सपोर्ट करता. क्लियर करून दिता म्हणून सांगला. तेवूय आसले स्टेक होल्डरूय आसले आनी त्या प्रमाणे हें केलें. तेंच्यांनी एक्ट करून परत आनी ह्या आठवड्यान तेंची परत मिटींग आपयली. परत दवरले कितें तरी कारण जाल्यार दवरले. त्या फुडल्या आठवड्यान परत तांकां एक आपयतले. आनी कारण ती जे एरिया जी आहा ही ऑलरेडी तेंच्या ताब्यार. सो आमकां तें करूना. तेंचो प्रोजेक्टाक टायम जातलो पूण आमी तेंच्यांनी MPAच्या चेअरमॅना कडेन स्टेक होल्डर आसतना मिटींग घेतलेली. तें सांगलें आमी करता बेगीन ती करूंक नाका परत आनी गरज आहा. विथावट लायसन विथावट विसी म्हणजे आसूंक जायना. रजिस्ट्रेशन जाय सगळें. कारण इन्शुरन्स जालो फाल्यां बोटी गेलो भायर कितें जालें कोण मेले केलें जाल्यार मागीर कितें करतलो. तें फिशरीज डिपार्टमेंट आहा नुस्तें भायर मारून बोटीर हाडून हांगा आमच्या जेटीर हाडून लँड केलें की ते मार्केटाक वयता. मार्केटाक गेलें कितें आमकां आसना. ते भायरसून जे इंटरेस्ट म्हणजे ईस्ट कोस्टासून बी नुस्तें येता हें अंडर FTA येता. सो FTA ते चॅक करता. चॅकींग करप हें आमकां लागना. मार्केटाक गेलें की आमच्या तेजेर कांय ना. आमचे जेटी पर्यंत आमच्या जेटीसून भायर सरले की ते बाकीचे डिपार्टमेंट जाता. मामलेदार कार्यालयात प्रलंबित आशिल्ले मुणकार रान हक्क खटले आणि म्हजे घर येवजणेचे सगळे अर्ज येता त्या 31 डिसेंबरा पयलीं 100% निकालात काडटले आणि लोकांक हक्क मेळवून दितले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिला. जमीन आणि घरा संबंधी दाखल जावपी खटल्यांक लागून मालमत्तेच्या किमती परस आदवोगातांचेर चड खर्च जाता. आदवोगातांचेर पयशे खर्च करचे परस चर्चा करून वाद सोडयात. जनसार्थीची मजत घेयात अशें मुख्यमंत्री सांगता. साखळे जाल्ल्या जनकल्याण शिबिराच्या कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले. कारण जी घरां 21 वर्सां कायदेशीर नासली म्हाका खबर आहा की आयजूय बी प्रत्येक जाण कोणाच्या म्हणजे शेजाऱ्याच्या घराचेर घालता ना जाल्यार आपलोच घरातल्या घराचेर घालता आनी तें घर मोडून उडोवपाचो प्रयत्न करतात. वेगवेगळे हितूर गजाली खूब आसात. बट तें घर आज रेग्युलरायज करपाचें काम म्हज्या सरकारान सुरवात केलां. आज आमी लोकांक अपील करीत आसा. हांव परत सांगता की आमी फुडल्या 31 डिसेंबर पर्यंत आमच्या मामलेदारां कडेन आसलेल्यो मुणकारीयल केसीस किंवा फॉरेस्ट रायट एक्ट आनी म्हजें घर हाच्या अंतर्गत केल्ल्यो सगळीं एप्लिकेशनां 100% जी आहा ती निकालात काडटले. 100% तांचे अधिकार जे आसा हे तांकां दिवपाचें काम हे म्हजें सरकार करतलें. हांवें जनसाथी नांवाचो एक प्लॅटफॉर्म सुरवात केला VM साळगांवकर कॉलेजीच्या बरोबर. हांव सगळ्या सरपंच आनी सेक्रेटरी हांकां सगळ्यांक सांगता गांवांत वेगवेगळ्यो झगड्यो आसता. येदभर जागे खातीरय आसता किंवा तुजें उदीक म्हाज्या हितूर पडलें तुजें झाड म्हाज्या हितूर पडपाचें आहा. ते मामलेदारा कडेन केस दिता पळय आनी मामलेदार दोगूय जाण एडवोकेट काडटा आनी दोगूय एडवोकेट जे आहा पळय न्हू हय तुजें झाड मोडूंक जायना कशें मोडटा तें हांव पळयता म्हणटा तो. तूं फी म्हाका दीत राव. झाडा पेक्षा डब्बल पयशे एडवोकेटाक पावले. तो म्हणटा झाड मारूच नाका. आनी तें झाड नवें लायिल्लें सुद्दां जाल्यार तितक्यान जातलें. एडवोकेटाक तेच्या पेक्षा चड पयशे दोगूय जाण फारीक करतात. किंवा येदभर जाग्याचे तो दुसरो 500 मीटर जागो घेतलो इतके पयशे काडून एडवोकेटाक दिता आनी केस चलता कितलीं वर्सां 10 वर्सां केस चलता. कित्या खातीर तुजो काडलेलो भिंत म्हाज्या वाटेन काय तुज्या वाटेन ह्याच केसी खातीर चलता. पण हे आमी जनसाथी हो जो प्लॅटफॉर्म VM साळगांवकर कॉलेजी बरोबर सुरू केला. दोगांयकूय विचारात तुमकां खंयच्या एडवोकेटाची गरज ना तुमकां मामलेदारान वचपाची गरज ना. तुमी तयार आहा VM साळगांवकर कॉलेजीचे जे जज आसात एडवोकेट आहात
ते तुमचो विषय सॉल्व करतले, ते तुमकां घेवन बसतले. कांय नाका, एडवोकेट नाका, कांय नाका, पयशे फारीक करपाचे ना. अंदुवर्सा मे महिन्यात सुमार 242 रस्ते अपघातांची नोंद जाल्या. या भिरांकूळ रस्ते अपघातात वट्ट 22 जाणांक मरण आयलां अशें कळटा. उत्तर गोंयांत जाल्ल्या अपघातात 11 जाल्यार दक्षिण गोंयांत वट्ट 7 जाणांक अपघातात मरण आयलें. वेर्णा पुलिशेन घुवळे वखदाआड कारवाय करीत झारखंडच्या एका दादल्याक अटक केल्या. 25 जूनाक राती उसरा सांकवाळच्या जुवारीनगर पुलिसांनी धाड घालून 1 किलो 362 ग्राम गांजो जप्त केलो. जप्त केल्ल्या गांजाचे मोल 1,36,000 आसा. या प्रकरणात पुलिसांनी झारखंडच्या दादल्याक अटक केल्या. तशेंच प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड जावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचे टी टाइम खबरो लायव्ह. सबंद राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ, 70 ते काणकोण आनी बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे